नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवारच्या अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीला दर्शनाक श्रावण अखेरच्या अमावस्येक भक्ताली गर्दी. कारवार ब्रेस्तार 15 सप्टेंबराक श्रावण महिन्याची अखेरची अमावस्या निमित्तान कारवारच्या अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीला दर्शनाक भक्तान अलौट अशी गर्दी करून एक विक्रम केलो म्हणून हरकत ना. या देवीला दर्शनाक गांवचे परगांवचे तसेच परराज्यांतल्यान सुद्धा लोक दर्शना येतात. ब्रेस्तारा कामाक्षी देवीला दर्शनाक सकाळच्यान भक्तान गर्दी केल्ली असून श्रीच्या देवस्थान परिसरात श्रीच्या दर्शनाक लागचे धार्मिक पद्धतीचे खण, फुलां, अगरबत्ती, केळी अशा प्रकारची दुकानां, खेळणी, खाजे, स्वीट दुकानां लावून व्यापारी आपापलो व्यापार करतात. या अमावस्येक भक्ताली खूप गर्दी असून मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहनां पार्क केल्ली दृश्टी पडताली. पळया श्री कामाक्षी देवीला दर्शनाचो अमावस्येच्या दिवसाक घेयली एक झलक. श्री कामाक्षी नमः. हे आमगेल्या अस्नोटी पुरवासा भितर प्रति अमावस्येक अमावस्येक स्पेशल म्हळ्यार एक विशेष पूजा एक कामाक्षी देवळा भितर करते आसतात. हे वेळाक महेश माम तेंगेले कुळावी लोकांले एक कळ्या पूजा आशिल्ली ती बरे रितीन एक संपन्न जाल्ली आसा आनी सगळे सद्भक्त लोक हिंगेन आज विजृंभणेन पूजा केल्ली आसा. त्या देवळाची एक महिमा कितें काय म्हणल्यार आता 2015 देवस्थान जाल्लें आनी कितें आसा अमावस्येक प्रत्येक अमावस्येक लोक हिंगेन तेंगेले कश्टकार म्हणजे तेणें सांगून घेतल्यार तेणी 5 अमास करता, 7 अमास करता, 21 अशें तेणें सांगून गेल्यार 5 अमास भितर तेंगे संपूर्ण काम जाता. खंयचे एक तेंगे तोंदर उरतले, घरा भितर घर बांदचेले उरता, नाजाल्यार तेंगेले एक चेडा बाळा शिक्षणासाठी सांगून घेत उरता आनी लग्नासाठी सांगून घेतला, कोणाक एक चेडो जावचें ना म्हणून तेणी सांगून घेत उरता. तेंगेले प्रत्येक लोकांक आशा संपूर्ण जाता. कामाक्षी म्हळ्यार ती कामाने लोकांक पूर्ण जावपाक एक विशेष क्षेत्र म्हणजे कारवार गांव भितर अशें आसा. हे सगळे आमगे लोकांनी सगळे लोकांक सौभाग्य आसा आनी भायल भायल गांवांतले लोक हे सेवा आराधना करतात. प्रत्येक लोक तुम्ही बी हे सेवे घ्या, सेवे करून देवीचे अनुग्रह प्राप्त जावता. आयची एक अमावस्या पूजा कुळावी लोकांनी एक कळ्या पूजा म्हणून केल्ली आसा, विशेष पूजा आनी श्रावण मासा निमित्त पूजा विशेषान अत्यंत संभ्रम सडगराच्यान जाल्ली आसा. सगळे लोकांनी एक सहकारान जाल्ली आसा आनी ह्या पुजेचे विशेष आनंद तुम्ही सगळे लोकांनी घेवचे आनी संपूर्ण अनुग्रह हेजे मुखार हे देवी आश्रय लोक हेंगेन तुमगेले एक कितें अडी अडचण तुमगे तापत कितें उरता, तुमगेले कितें करणी वादावर दोष उरतले, खंयच्या घरचे म्हणजे दोष उरतले, खंयचे ग्रहदोष उरतले, खंयचे एक जातक भाव सूचिता खंयचे दोष उरला बी ते तुमी एक सांगून घेतल्यार हे देवी संपूर्ण तुमी निवारण करून तुमकां सुख संतोष घेवन रक्षण करता म्हणून देवाचे सांगून हांव तुमकां दोन संपूर्ण तेगे देवीले एक आशीर्वाद घेया म्हणून. ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಮಃ. ಈ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅಲಂಕಾರ, ಕಳೆ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಫಲಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚನೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार आयोजित कारवार तालुका मर्यादित घुमट आरती स्पर्धा आणि गणपती मूर्ती मुखार सेल्फी काढून प्रसिद्ध करचो कार्यक्रम. कारवारच्या कोकणी प्रिय लोकांक प्रोत्साहन मेळचे आणि कोकणी संस्कृती जतन आणि संवर्धन जावची म्हण ही स्पर्धा आयतार तारीख 24 सप्टेंबर 2023 दिसा कोंकण मराठा हॉल सदाशिवगड हांगा सकाळी 10 वाजताना आयोजित केला. या स्पर्धेत भाग घेतलेल्या पंगडान 500 रुपये प्रवेश फी भरून सप्टेंबर 19 तारीखपर्यंत नावां नोंदणी करची. या स्पर्धेत फक्त 18 पंगडाक मात्र भाग घेवंक मेळटलो. पहिली येता त्या 18 पंगडाक पहिली आदत आसतली.
या स्पर्धेची लाईव्ह म्हणल्यार थेट प्रक्षेपण व्यवस्था उरतली. स्पर्धेचे नियम: एक पंगडात कमीत कमी 5 आणि जास्तीत जास्त 7 वांगडी उरूंक जाय. वेशभूषा म्हणल्यार ड्रेस कोड आसप गरजेचे. जाती धर्माचे वयाचे बंधन ना. कारवार तालुक्यातलो कोणी भाग घेऊ शकता. एक पंगडाक कला सादर करूक चडांत चड 10 मिनिटां मेळटली. या वेळात सुरवातेक सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची ही आरळ सादर करचे सक्तीचे. या आरतीक परीक्षकाले खास गुण आसतले. पारंपरिक वेशभूषा, सुशोभीकरण आणि कलात्मकता या गोष्टीची नोंद परीक्षणात घेतले. प्रत्येक पंगडान वाद्य आपले हाडची. घुमटावरा शंभर कासाळ आसप गरजेचे. पंगडात गायक वादक वेगळे उरचे. निकाल त्याच दिसा त्याच जाग्यार जाहीर करून बक्षीस दितले. पहिले बक्षीस ₹10,000 आणि ट्रॉफी. दुसरे बक्षीस 7,500 आणि ट्रॉफी. तिसरे बक्षीस 5,000 आणि ट्रॉफी आसतली. सगळ्या स्पर्धकांक उत्तेजनार्थ बक्षीस आसतले. परीक्षकालो निर्णय हो अंतिम आसतलो. प्रसंगानुसार कसलोय बदल करचो हक्क आयोजका आसतलो. स्पर्धकांक समान गुणसंख्या जाल्यार ड्रॉ पद्दतीन निर्णय घेतले. या बाबतीत परीक्षकालो निर्णय अंतिम आसतलो. भाग घेवच्या पंगडांनी आपले ग्रुपाचे नाव, गांवचे वाड्याचे नाव, फोन नंबर, ग्रुपातल्या वांगड्याची संख्या, ग्रुप प्रमुखाले आधार कार्ड, गायक आणि वादकाली नावां 19 सप्टेंबर पर्यंत दिवन राहुल नायक 8867 56322, विनोद नायक 94481 34777, विनायक सावंत 96322 32789, हरेश नायक 99459 85670 हेमच्यापैकी कोणाकडेन नावां नोंदणी करू शकतात. तसेच आपापल्या गणपती मुखार सेल्फी काढून प्रसिद्ध करचे. जगेल शेअर आणि लाईक चड जातले तेमकां आयोजक पहिले बक्षीस 5,000, दुसरे बक्षीस 3,000 आणि तिसरे 2,000 बक्षीस दितले असे कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमी कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.